नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान. आमदाराचो सेक्स्टॉर्शनाचो इश्यू मुखार काडून सरकार गोंयांत सुरू आशिल्ल्या कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर पड्डो घालपाक यत्न करता. आमदारान कागाळ नोंद केला. सरकारान कॅश फॉर जॉब विशयावेल्यान लक्ष दुसरे कडेन वळोवपाचो यत्न करचो न्ही, आमदार विजय सरदेसाय उलयलो. आप म्हणटा कॅश फॉर जॉब प्रकरणात न्यायालयीन चौकशी जाय. सेक्स्टॉर्शन म्हणटात आमी. ह्या मॅटरान एक आमदार आणि ओपोजिशनांतलो आमदार कंप्लेनंट आसा आणि ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन आर इन प्रोग्रेस. सो ताजेर भायर उलोवप, कितें व्हायरल करप, एक नवो ट्विटर हँडल तयार करप, ताजेर सगळ्याक व्हायरल करप आनी मागीर तो ट्विटर हँडल नाच जावप, हे सगळें एक मिडिया ट्रायल करून इश्यू कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचो इश्यू डायवर्ट करपाचो हो प्रयत्न हे नॅशनल लेवलाचेर ताजो एको जावपाक लागला. आनी गोंयांत जाता तितले हे अंडर द कार्पेट म्हळ्यार नाच करप, हो इश्यूच ना करप, हो सगळो इस्टॅब्लिशमेंटूच हाजे खातीर काम करता. आनी म्हाका दिसता हाजोय हो आतां जे चल्ला हो ताजोच भाग आसा. ज्युडिशियल इन्क्वायरी कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर दिवंक जाय आनी दिना जाल्यार कित्याक दिना हे क्लियर करूंक जाय. हाजे फुडें आतां कंप्लेंट्स आहा की जे कंप्लेनंट्स येतात फुडें कॅश फॉर जॉब स्कॅमाक तांचे FIR रजिस्टर करनात. तेन्ना ते एक तर डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता किंवा कसलेच एक्शन घेवपाचो इतलो वेळ डिले करता की खंय तरी हे न्यूजांच्यान भायर सरता स्कॅम आनी लोक विसरून वता. सो हे दोनूय स्ट्रॅटेजी ह्या बाबतीन फेल जाल्ली आसा. आयतारा सांखळे रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, खण कंपनी, पिळगांव दिवचलेचे कामगार, शेतकार आणि ट्रान्सपोर्टरा वांगडा बसका जाली. अर्द्या वयर शेतकार लुकसाण भरपाये खातीर तयार. मायनिंग सुरू जावंक गरजेचे म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचेर शेतकारांचो आक्षेप. येरादारीक पर्यायी रस्तो दिवचो. येरादारी आडयल्यार वगी रावचे नात. ट्रान्सपोर्टरांची शिटकावणी. फाटले कितलेशेच दीस सारमानस पिळगांवच्या शेतकारांनी खण कंपनी मागणी पुराय करिना म्हणून खनिज येरादारी आडायली. आयतारा सांखळे रवींद्र भवनात खण कंपनी, कामगार, सारमानचे वयले शेतकार आणि खनिज ट्रान्सपोर्टरां सयत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बसका घेतली. हे वेळार मये आणि दिवचलचो आमदार लेगीत ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले. 50% परस चड शेतकार थारायल्ल्या लुकसाण भरपाये खातीर तयार आसात. कंपनी शेतकारांक एडिशनल कॉम्पेन्सेशन लेगीत दितली. मायनिंग सुरू जावप गरजेचें म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. मायनिंग संदर्भातल्या विशयाचेर आज आमचे दोन्ही आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये पेमेन, डेप्युटी कलेक्टर हांच्या बरोबर वेदांता कंपनी, फार्मर्स, वर्कर्स या सगळ्यांची कंबायन मिटींग घेतली. तांच्या म्हाका दिसता आमी तांकां जो सोल्युशन दिला तो मायनिंग परत एकदा सुरळीत चालू जावपाक जाय म्हणून त्यांच्या सगळ्यांचे कॉम्पेन्सेशनाचेर अर्द्या पेक्षा चड शेतकरी एग्री जाल्ले आसा की ताका जे कॉम्पेन्सेशन मेळटा ते टर्म्स एंड कंडिशन्स डेप्युटी कलेक्टराच्या समोर एग्रीमेंट करून सायन करून घेवपा खातीर एक थोडेच वर्कर ज्या पद्दतीचो प्रॉब्लेम क्रिएट करता त्या वर्करांकूय आमी सांगलां कारण इज अ लॉंग रन जो विशय आसा तांचेंय कॉम्पेन्सेशन ताका एडिशनल दिवपाची कंपनीनी तयारी दाखयल्या. तेंय कॉम्पेन्सेशन तेंच्यांनी घेवचें आनी म्हाका दिसता एक पुराय मायनिंग सुरळीत चालू जावपा खातीर आमकां तेंच्यांनी कंपनीक म्हणटा पेक्षा सरकाराकूय सहकार्य करचें. कारण मायनिंग रिस्टार्ट जावपाक जे सरकारान प्रयत्न केल्या तातूंतल्यान आमी लोकांचेर अन्याय जावपाक दिना, बट लोकांक वेवस्थीत रित्या कॉम्पेन्सेशन मेळून मायनिंग चालू उरपाक जाय हाज्या खातीर सरकार आसा. मात चडशे शेतकार थारायल्ल्या लुकसाण भरपाये खातीर तयार आसात. ह्या मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचेर शेतकारांनी आक्षेप घेतला. तेन्ना तेणी सांगलें सरकारान कितें आमी 50% शेतकार रेडी जाल्या. जे कोणी रेडी जाल्या पळय तेंच्यांनी आवश्यक वचून कलेक्टर एग्रीमेंट आपलो करून हें करचो. पूण आमचे मेजॉरिटीन शेतकार हे पळय आमचे पळय सगळे शेतकार पळय आमच्या जवळ आहा. आमी कोणूच ताका एग्री ना. पूण सारमाची जेटी जी शेतां आहा पळय ती आमची स्वताची आमी घेतलेली आहा पाय. तेच्या भितर तुका आमी एंट्री गोंयांत दिवचें ना. जो पेरें आमचो प्रश्न सुटावो जायना तो पेरें. हांव एकूच सांगूंक सोदतां की हे जे आमी शेतकरींचो जो प्रश्न घातले जे दोन डिमांड पळय शेतकऱ्यांचे कामगाराचे हे आयज सीएमा कडच्या दरबारान कशेंच सुटावो जालो ना. तेन्ना ह्या कंपनीन म्हणटा ते बारीक लोकांक हे कितेंच पळोवंक शकना. आनी आयज जर मेन ट्रान्सपोर्ट जर रोडान व्हरता ह्या हायवेन जाल्यार तो मात आमी केन्नाच तांकां करूंक दिवचे ना. जाल्यार ट्रान्सपोर्टरांनी पर्यायी रस्तो दिवचो अशी मागणी मुख्यमंत्र्या मुखार दवरल्या.
हो पर्यायी रस्तो मेळ्ळो जाल्यार कोणाकूच कसलोच त्रास जावचो ना म्हूण कामगार म्हणटात. थोड्या लोकांनी आमी शेतकार आमचे कडसून रस्तो वयता हें तें सांगून ती बंद केली, पूण तितूर शेतकार कमी आनी कामगार चड. हे कामगारांक कंपनीन ऑफर दिल्ली तुमी जॉयन जाया म्हणून, पूण ते जॉयन जावंक ना. आमी जॉयन जाले, आयज आमी भितूर आहा. फाल्यां समज जर मायनींग बंद जाली, हें समज जर बंद जालें जाल्यार आमचे कडेन 180 ट्रक ओनर आहा. तेंचें कितें, कामगाराचें कितें? कामगार हांगासर 150 कामगार आहा. हेजो सरकारान विचार करचो. आमी आयज सरकाराक कितें सांगूंक जाय तितकें सांगलां आनी सरकाराक आमी एक निवेदन म्हणजे एक हें केलां, प्रपोज केला की जो कंपनीन सेकंड रूट मागला तें परमिशन आमकां मेळून दिवचें. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. गोंयच्या फुडल्या पिळगेक उदकाचो उणाव जावचो न्ही म्हूण सरकार मास्टर प्लान तयार करता. सुमार 250 MLD अतिरिक्त उदक पुरवणेच्या प्लानाक सरकारान सुरवात केला. राज्यात दिसपट्टी जावपी उदरगत, दर वर्सा वाडपी पर्यटकांचो आंकडो ह्या सगळ्या गजालींच्या फाटभुंयेर सरकाराचो प्लान. राज्यात जावपी एकंदर उदरगत, दर वर्सा पर्यटकांच्या वाडट्या आंकड्याक लागून उदकाची दिसान दीस गरज आनीक वाडत आसा. फुडल्या पिळगेक उदकाचो उणाव जावचो न्ही म्हूण गोंय सरकारान मास्टर प्लॅन तयार केला. सुमार 250 MLD उदक पुरवणेच्या प्लॅनाक सुरवात जाल्या. आतां प्लॅन कितें तो पळयात. सध्या भौशीक बांदकाम खात्या कडेन सुमार 655 MLD उदक प्रक्रिया करपाची तांक आसा, जाल्यार 20 MLD उदक खात्याच्या रुरल येवजणेंतल्यान खातें पुरवण करता. PWD घरगुती, उद्देगीक आनी कमर्शियल उपेगा खातीर उदकाची पुरवण करता. राज्य सरकारान लोकांक नितळ उदक दिवपा खातीर गांजे वाठारांत वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालपाच्या प्रक्रियेक सुरवात केल्या. 25 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे 95% काम पुराय जालां. नव्या 100 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाच्या प्रकल्पाचें काम सरकारान हातांत घेतलां. सध्या 160 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट साळावलेत आसा. 15 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम मोल्या सुरू केलां. मेणकुऱ्या 15 MLD प्लांट. तशेंच शिपणावळ खात्याचे पायपालायनींतल्यान उदक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक व्हरपाचो सरकाराचो प्लान. पेडणेतुया गांवांत 30 MLD, शिवोले 5.4 MLD आनी पिर्णा 15 MLD प्लांटाच्या कामाक सुरवात केल्या. ह्या प्लांटांनी पायपलायनींतल्यान उदक हाडपाक येतलें आनी वॉटर फिल्टरेशन प्लांटांत उदक निवळ करून लोकांक दितले. साश्टीच्या वेर्णा कुवेळीत 10 MLD प्लांटाच्या कामाकूय सुरवात केल्या, म्हळ्यार वट्ट 215 MLD. फुडल्या 40 ते 50 वर्सां खातीर उदकाच्या पुरवणेक कसलोच भंय ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. प्रस्तावित जेटी आणि रेल्वे ओव्हरब्रिजाच्या इशू वेल्यान आसोल्डा ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत बोवाळ केलो. जेटीक थळाव्यांचो विरोध, 2 रेल्वे गेटींचेर येवपी उड्डाण पुलाकूय विरोध. जेटी आणि उड्डाण पूल कोळशाची येरादारी वाडोवपा खातीर म्हूण थळाव्यांचो दावो. दोनूय प्रकल्पांचो थळाव्यांक कांयच उपेग ना म्हूण थळावे सांगतात. इसी क्लियरन्स दिल्यार जेटी शेलवण एंड हॉर्डर दिनात तारखेला त्यो कॅन्सल करच्यो म्हणून आनी 25 मीटर रोड रेल्वे ओव्हरब्रिज आतां प्रपोज केला. तो 25 मीटर रोड तो स्क्रॅप करचो आनी खंयच्यानी अल्टरनेट दिवचो घेतला आनी आमी न्यू प्रपोज अल्टरनेट तांकां सजेस्ट करतले. आमचे 7 मेंबर आमचे लोकां वदन आसा आनी कोणाकूच म्हणजे 7 मेंबरां भितर कोणाकूच हो प्रोजेक्ट नाका आनी आमदारान सुद्दां म्हणलां जेटी मायनींग कितें हें जाता तेंवूय नाका म्हणलां. आयज स्पेशल ग्रामसभा आसली, खास करून आमचे लोडिंग आनी अनलोडिंग जेटीचो जो प्रोजेक्ट आसा त्या प्रोजेक्टा बद्दल आशिल्लो. आयज लोकांनी खंय तरी कित्याक हेजें ऑब्स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन एक डिझास्टर लेवलाचेर आसा. आज थोडक्यान सांगपाचें म्हणल्यार 60 लाख वर्साक तेजी हँडलिंग कॅपॅसिटी आसा. 60 लाख हँडलिंग कॅपॅसिटी म्हाका शेवणच्या गांवांत जातलें काय ना जातलें. कारण जेन्ना हो रोड वता तेन्ना खंय तरी हो प्रोजेक्ट तेका कनेक्टेड आसा. लोकांनी सांगलां की आमी डेव्हलपमेंटाचे ओपोज ना, सरकाराचे ओपोज ना, पूण जो खंय तरी जो आरोपी आसा तो सेंटर ऑफ द खंय तरी 2 LCC भितर घालपाचो. मार्मागो पोर्ट जो आसा तेतूंत 4 कॅटेगरीज दिला. एक फर्टिलायझर दिला त्यांनी, एक कोल दिला, एक आयर्न ओर दिला आनी एक खंयची तरी कॅटेगरी आसा तें याद जायना सद्या. सो ह्या 4 कॅटेगरीजां भितर 4 कॅटेगरीज तेणी ट्रान्सपोर्ट करपाक लायल्या. म्हणजे ते एक्चुअली दे आर रेप्लिकेटिंग दॅट मॉडेल टू एवरी जेटी इन गोवा. आता प्रॉब्लेम कितें आसा की एक हजार्डस केमिकलाचो एक कॅटेगरी आसा, तेजी स्टोरेज डिस्पोजल हें. आतां हें कितें करता गोंयांत जे हजार्डस केमिकल आसा, आतां कोल जो आसा तो हजार्डस हेतून भितर येता केमिकलां भितर. सो ते हजार्डस केमिकलांक गोंयांत वेगळे वेगळे कडेन हाडपाक सोदता. सो प्रॉब्लेम जातलो सगळ्या लोकांक. काजूमळ कुळ्या बेकायदेशीर रेंव काडपाक सुरू आसा.
मामलेदार आणि पुलिसांनी इन्स्पेक्शन केलंय. पुलीस कागाळ नोंद करपाक मामलेदाराच्या रिपोर्टाची वाट पळयतात. तो मेरेन 2 दिसां भितर काडिल्ली रेंव सुवाते वेल्यान नाच केली. मामलेदारान कागाळ दिल्या उपरांत गुन्यांव नोंद जातलो म्हूण कुळेचो PI सांगता. काजूमळ कुळे बेकायदेशीर रेंव काडप सुरू. प्रुडंट ग्राउंड झिरो पावले. न्हंयच्या काठार रेवेचे ढीक. प्रुडंटान कुळ्याच्या PIक फोनार गाठलो. तो कितें म्हणटा आयकात. आम्ही जॉईंट इन्स्पेक्शन घेतला. लेटर रिपोर्ट दिला मामलेदाराक. हय. आता मामलेदार कंप्लेंट दिली आम्ही घालतले लेटर घालतलो ऑफेन्स. आपण दिवना अजून कंप्लेंट मामलेदारान. ना अजून काय म्हाका मेळना. काल जॉईंट इन्स्पेक्शन जालें आमचें. काल लेटर दिला रिपोर्ट. आणि रेंव बीन कितें हें केल्या साहेब, सीज बीन कितें केल्या काय? ना गार्ड लायल्या न्हू थंय. मामलेदारान कंप्लेंट दिवंक काय शेनवार तेचो. ओके ओके ओके. आमी रावल्या तेंच्या त्या सादी एका. म्हणल्यार मामलेदारान दिली की रोखडी रजिस्टर जातली. हय हय. पुलिसांनी मामलेदारान जॉईंट इन्स्पेक्शन केलंय. सद्याक थंय 2 पुलीस दवरिल्यात. पुलीस मामलेदाराच्या रिपोर्टाची वाट पळयतात. आयज खंय तरी पुलिसांनी 2 गार्ड आपले लायिल्ले आसा आणि आमी कुळ्या पुलिसा कडेन आमी उलयले तेन्ना कुळ्या पुलिसान सांगलां की ऑलरेडी काल एक जॉईंट इन्स्पेक्शन जालां म्हणून, आणि कोण थंय रेंव काडटा तें अजून आमच्या हातीक लागना. पण जेन्ना तलाटीन तेन्ना थंय येवन आपलो रिपोर्ट रेडी केल्लो आसा, आणि तो रिपोर्ट जेन्ना मामलेदाराक दितलो आनी मामलेदार जेन्ना पुलिसांक कंप्लेंट दितलो कुळ्या पुलिसांक, तेन्नाच पुलीस कंप्लेंट ही रजिस्टर जातली. मदीं शेनवार आयतार आयलो. रिपोर्ट हुमकळ्ळो. तो मेरेन काडिल्ली रेंव सुवाते वेल्यान नाच केली. पयरूच 2 दीस पयलीं काजूमळ हांगासर येयल्ले आनी आमी पळयल्लें की हांगासर बेकायदेशीर रेंव काडली गेली वता म्हणून, आनी तशी रेंव हांगा सांचयल्ली आसलेली. पण आयज आमी जेन्ना पुलिसांक जेन्ना कळ्ळें तेन्ना पुलिसान म्हणलें की कांयच तशें हांगासर चालू ना म्हणून. पण आयज परत 2 दिसान जेन्ना येवन पळयलें हांगासर आमी, जाल्यार तुमी पळयता आसतले आमी तोच फाटलोच तुमकां परत भाग दाखयता. कित्याक 2 दिसां पयलीं हांगासर फूल रेंव जी आहा ती स्टॉक करून दवरलेली आसली. त्याच प्रमाणे हांगा सायडीक उदकाच्या हांगासरूय रेंव साठ करून दवरलेलो आसलेलो, आनी आतां पळयलें जाल्यार एकूय हांगा म्हणल्यार रेंव म्हणटा ती ना. सो ही रेंव म्हाका दिसता जेन्ना न्यूज केल्या उपरांत कोण ते हांगासर लँड जे सँड माफिया आशिल्ले तेंच्यांनी ती रेंव नाच केली. पण पुलिसांक 2 दीस चान्स आशिल्लो कोण हांगासर रेंव काडटा हेजेर एक्शन घेवपाक, पण कोणें पुलिसान कांयच एक्शन घेवना कारणान ही परत म्हाका दिसता रेंव हांगासर काडल्या. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आज सावन बेळगांवां कर्नाटकाचें शियाळी अधिवेशन सुरू जातलें. पयल्या टप्प्यात उत्तर कर्नाटकाचेर चर्चा जातली. ह्या अधिवेशनात मंगळारा आणि बुधवारा म्हादय विशीं चर्चा जातली म्हूण सुत्रांची म्हायती. केंद्रा कडल्यान पर्यावरण परवानो मेळोवपा विशीं अधिवेशनात चर्चा जातली म्हूण कळटा. कर्नाटकाचे हिवाळी अधिवेशन फाल्यापासून बेळगाव हांगासर सुरू जातात आणि तेच्या खातीर कर्नाटकाचे सभापती बसवराज होरट्टे यांनी बेळगाव हांगासर येवन विधानसभा भवनाची पाहणी केली आसा. तशेंच विधानसभेचे कामकाज कशा पद्धतीन चलतले या विशयाची तेंच्यांनी पत्रकारांशी बोलताना माहिती दिली आसा. त्यानुसार विधानसभेच्या पहिल्या टप्प्यात उत्तर कर्नाटकातले जे विषय आसात त्या विशयाचेर या अधिवेशनात चर्चा जातलीच. त्यानुसार मंगळारा आणि बुधवारा म्हादई आणि शेतकरी या विशयाचेर चर्चा जातली. खास करून म्हादईचेर मोठ्या प्रमाणात चर्चा जावपाची आसात, कारण म्हादईचो जो विशय आसा, कळसा पंढरोचो जो विशय आसा, तो विशय मार्गी लावपा खातीर तांकां केंद्रीय पर्यावरण आणि मंत्रालयाचो जो परवानो आसा तो म्हत्वाचो आसा. तेज्या खातीर हो परवानो घेवपा खातीर खास करून ह्या मंगळारा किंवा बुधवारा ह्या अधिवेशनात चर्चा जातली अशी माहिती बसवराज होरट्टे यांनी दिल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद मुंडे. गोंयांत एम्युक्युलेट कोसेसांव सायबिणीचे फेस्त मोठ्या उमेदीन जाले. पणजेचे हे फामाद फेस्त. सायबीण मायेचो आशिर्वाद घेवंक लोक मोठ्या संख्येन येता. पणजे सयत मडगांव, कळंगूट धरून हेर सुवातींनी फेस्तां जाली. फेस्ताच्या फेरयेक सुरवात. घेवया ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पणजे आयनॉक्साच्या वाठारांत सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवला खातीर घातिल्ल्या स्टेजीक उजो. स्टेज पुराय लासून गोबर. जायती जतनाय घेवंक नाशिल्ल्यान उजो लागलो म्हूण फायर ऑफिसर दिलीप गावस सांगता. आयनॉक्साच्या ओटो उजो पालोवपी सिस्टमीन उजो पालोवपाक यत्न केले. काम करपी कंत्राटदाराक खंय जतनाय घेवपाक सांगला. सेरेंडिपिटीचें टेम्पररी स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट केला, ताका उजो लागलेलो आसा आणि तेंचे ऑलरेडी फायर फायटींग चालू आसली थंय तेंच्या आयनॉक्साच्या लोकांमुळे, आणि आमचे फायर फायटर येवन तेच्या उपरांत कंट्रोल केलो आणि टोटली एक्सटिंग्विश केला. पण जे सायटीर पळोवपाक आयली जेन्ना ती सायट कन्स्ट्रक्ट केली त्या जाग्यार थंय प्रिकॉशन्स अशें कांयच घेवंक ना. जाय जाल्यार
नॉर्मल फायर एक्सटिंग्विशर जे फर्स्ट एड पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर आसात ते आयदर सँड बकेट ऑर मॅन पॉवर कोणूच दवरूंक ना तेंच्यांनी. आनी अशें आसा की कोर्टयार्ड जे आयनॉक्साची कोर्टयार्ड सिस्टम आसा ती फूल इन ऑटो मोड आसा पण ताजोय पण यूज जावंक ना. कितें आसा जो इन्सिडंट जाला तो आयदर अजून आमी इन्वेस्टिगेट करता आयदर वेदर इट इज शॉर्ट सर्किट ऑर वेल्डिंग तेंचे वेल्डिंगेचें काम चालू आसलें म्हणून सांगता ते. सो मे बी डावट लागता की वेल्डिंग जावंक शकता पण अजून थरोली इन्वेस्टिगेशन करताले आमी तेच्या तुका तुमकां आमी कितें डिटेल्स आसा सांगतो. आतां तेजे टेम्पररी स्ट्रक्चराक स्टेज आशिल्ली न्ही स्टेजीक तेंच्यांनी क्लॉथ मटेरियल यूज केल्लो सो ताका लागून ताका उजो चड फास्ट पेटलो आनी हे जालो फास्ट फूल एंटायर हे जळ्ळें स्टेज. ना कोण इंजरी अशी कोण ना ऑन टायम फायर ब्रिगेड पावले आणि तो पावले. ते जी ऑटो मोड तेंची सिस्टम आसा पंप ऑपरेशन ते तेंच्यांनी स्टार्ट करून ऑलमोस्ट पावलेल्लो. सो तांकां आमी फाल्यां बरोवन दिता कितें ड्युरींग कन्स्ट्रक्शन टेम्पररी स्ट्रक्चर ज्या ज्या जाग्यार आसा आतां कितें सेरेंडिपिटी इव्हेंट आसा जो एवरी इयर स्टेट फंक्शन जाता. सो ताका लागून कितें प्रिकॉशन घेवपाक जाय ते आमी तांकां ऑलरेडी गायडलायन इशू केला लास्ट इयर पण आतां नवी फ्रेश तांकां कित्याक इन्सिडंटान तांकां कळटलें की कितें जालां तें. विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गोय विभागान गीता जयंती निमतान सावड्ड्या शौर्य यात्रा घडोवन हाडली. हे यात्रेक टायगर राजा सिंगान हाजेरी लायिल्ली. गोयच्या हिंदू संस्कृतीतलो शिगमोत्सव रोमटा मेळ तशेंच ढोल ताशाच्या कलाकारांकडच्यान गीता गर्जना जाली. लेकिन मेरे मित्रों, एक बात ध्यान रखना, आज बजरंग दल है तो हिंदू सुरक्षित है. आज गोवा इस राज्य में कहीं गाय कटती है तो लोग पुलिस की ओर नहीं देखते कि पुलिस आकर बचाएगी. लोग ये देखते हैं कि कोई बजरंगी आएगा और मेरी गौ मां की रक्षा करेगा. कहीं पर भी लव जिहाद के नाम पर अगर हमारी बहन बेटी का धर्मांतरण करने का कोई प्रयत्न करता है, जिसकी बेटी जिसकी बहन को लव जिहादी उठाकर ले जाता है, वो पुलिस के बाद में पुलिस के द्वार बाद में पहले बजरंगी को याद करते हैं. मेरे मित्रों, ये है बजरंग दल. आज पूरे भारत में मेरे मित्रों मेरा भ्रमण होता है, मेरी सभाएं होती है. मुझे एक राजनेता के तौर पे कोई नहीं बुलाता. बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं है कि मैं एक राजनेता एक विधायक हूं. लोग कहते हैं कि ये राजा सिंह हमारा भाई है, ये हिंदू है और हिंदुत्व का कार्यकर्ता है. विधायक से कम हिंदू होने पर ज्यादा गर्व है. और हर एक को मैं कहता हूं ये बात, जब तक जनता खुश तब तक तुम्हारे नीचे कुर्सी रहेगी. जिस दिन जनता नाराज उस दिन कुर्सी खींच लेगी. मैं तमाम नेताओं को इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, पहले कट्टर हिंदू बनो, बाद में राजनेता तुम बनो. सेंट फ्रान्सिस झेवियराच्या फेस्ताक दोगा दिव्यांगांनी स्वताचो व्यवसाय सुरू केला. बेडशीट, उजबाती, धूप आणि हेर सामान विकून आत्मनिर्भर जावपाची दोगांची मोख. सद्याक मुंबयच्यान जाय तो म्हाल हाडून तो गोंयांत विकतात. जात्रा फेस्तांक स्टॉल घालून स्वताचो धंदो उबो करतले म्हूण टायरन सांगता. नजर नासली तरी पोट भरपाची इच्छा असल्यार सगळें शक्य आसा ही गजाल ह्या दोगा इश्टांनीच सिद्ध करून दाखयला. टायरन मोंतेरो, बियाना परेरा ह्या दोगांनी पोरण्या गोंयांत फेस्ताक तांच्यांनी आपलो स्टॉल लायला. तांकां जरी सारकें दिसलें ना तरी लागसारचे लोक तांकां आधार करतात. तांकां फोटोवपाकूय कोण वचना. पोरणे गोंय फेस्त सोंपल्या उपरांत हेर जात्रा आनी फेस्तांनी स्टॉल घालपाची इत्सा तांच्यांनी दाखयल्या. 4 जाणां टिमीन आमी 2 जाण टोटली ब्लायंड आनी 2 जाण पार्शली. ते आमी आनी कोणाच्या अंडर पयलीं घातलेले 1 वर्स पयलीं. सो म्हणजे ट्राय करुया. ते बिजनस कितें करता जाल्यार रिस्क घेवची पडटा. सो आमी ट्राय केलेले. थोडोच स्टॉक हाडलो आमी. तितून आमी ट्राय केले. सेकंड हाडलो. सेकंडूय आतां ट्रान्सपोर्टान आनी घेवपाक आमचो आयज फाल्यां मेवतलो. आमी बॉम्बे ट्रेनीन वयताले आनी एपार हटे आनी फर्स्ट टायम आमी ट्रान्सपोर्टान घातले जाल्यार बॉम्बे अवेरनेस खूब आनी बॉम्बे लोक तुका रोखडो हेल्प करूंक वयता कंपेर्ड टू गोवा. आमी कोण रश जाता तेन्ना तेय रोखडे किन्नेच्यान पळयता, नोट करून रावता ते रोखडे रश बा पडटा सांजचे बा ते येता रोखडे आमचे टेक. म्हणजे स्वताच्या पांयार हें जावपाक आतां हे ट्राय करता. पळोवया फुडें आतां कितें जाता तें. ड्रीम आमचें ओन कितें स्टार्ट करपाक म्हणजे अशें
बिझनस प्रॉपर फुडें मागीर आमचो जानेवारीन आतां सद्याक तरी प्लॅन टार्गेट दवरला आमी बोडगिनी जात्रेक घालपाक 2-2 भाग येवपाक कळ्ळे जावपाक आमी एक फेस्त घेतलेले जाय जात्रा जावं एक एका टार्गेट आमकां हिंगा आसा ते टावल्स की चेन्स धूप स्टिक्स बेडशीटां आसा बेडशीट्स मागीर धूप आसा कोणाक कितें कितें आपणे स्वता पांयार उबे रावपाक कितें तरी करपाक कितें आमचे गोवोरमेंट आमकां जे पयशे दिता ते आमकां सारके टायम टू टायम येयना आनी आमकां हांवें चिंतलें मागीर एक बिझनेस कसो करपाक कितें अशें विकून ते फेस्ताक जात्रेक म्हूण नाल्यार खंयच. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट गोवा डिजिटल यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.